खुबशा राजकारण्यांनी दिल्लीतली लिटल फ्लावर चर्च मोडपाक आम आदमी पक्षाचो हात आसा म्हण फटीची बातमी पसरयल्ली। ह्या संदर्भात बाणावलेचो आमदार चर्चिल आलेमावान दिल्लीत त्या इगर्जेक भेट दिवन प्रसिद्धी घेवपाचो यत्न केलो, मात हातूंत आपाचो हात ना। चर्चिलान जाय तर दिल्लीक वयचें आनी पळोवचें। आपूण तिकेट दिता म्हण आम आदमी पक्षाचो उपाध्यक्ष वेन्झी विहेगस उलयला। RDX खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। आम्ही तिगाई प्लस आमचे आम आदमी पार्टीचे दुसरे लीडर्स दिल्ली पावले 9 तारखेर आणि 9 तारखेर आम्ही ती वचून एक विजिट केली। ते विजिटीचेर आम्ही कितें पळयलें ते सांगपाक आज आम्ही एक क्लॅरिटी दिवपाक ही प्रेस घेतला। पहिले आम्ही बिशपाक मेळपाक गेले, बिशपा बारा आम्ही बसले, बिशपा कडेन आम्ही इंटरॅक्ट जाले। या इंटरॅक्शनान आम्ही खूपसे विचार मांडले की कित जालें ते दिसाक, कित जालें आणि त्याची बॅकग्राऊंड कितें, की इगोज कितकोन मोडून पावली, कोण BDO, कोण DDA, कोण दिल्ली गव्हर्नमेंट, कोण लेफ्टनंट गव्हर्नर, कोण सेंट्रल, हे सगळी नावां म्हणजे गोंयकारांक सारको एक बर्डन कसो कन्फ्युजन करून सोडला। सो बिशपागे तोंडांतल्यान ही उतरां जी भायर सरली ती व्हिडिओचेर तुम्ही पळयलें आणि बिशप आमकां सांगपाक लागलो, ताणें म्हणलें की ऑन अ फ्रायडे इवनिंग सुमार 3:30 वाजता ते वरां रात्री अराउंड 3:30 क्लोजर टू 3:34 एक कोण आयले आणि व्हिडिओची नोटीस तेमी ही तिगा ते इगोजीचेर मारली आणि सगळे पॅनिक। नेक्स्ट डे सॅटरडे कोर्ट ना, संडे कोर्ट ना, काय ना, लीगल एडवाइस घेतलो। एक सॅटरडे संडे मध्ये ते कळले की ओ प्रेशर DDAन हाडलो, DDAन लेटर घातली आणि ओ प्रेशर तेंचे हाडलो आणि DDAचे प्रेशर लेफ्टनंट गव्हर्नरान हाडलो आणि ही सगळे प्रेशर हाडून ही लेटर तेमी चिपकायली थिंगा आणि मंडे सकाळ फुडें येऊन हे डिमोलिशनाक तेमी कॉमेस केले आणि ते भानगडे म्हणपाक लागलो त्या दिसांनी इतली पॉलिटिकल पार्टी आयल्यो, कोण व्हिडिओ काढलो, कोण आपल्याक जाय ते म्हणल्यान गेले, पण तेजे फाटल्यान कोणूच ना। सो आम्ही म्हणपाक लागलो स्पेशल डेलिगेशन घेऊन चीफ मिनिस्टरा कडेन गेले अरविंद केजरीवाला बरे आणि अरविंद केजरीवालान आमकां एंग माली, आमकां हो कित जाल ते सोजमायले, एज इन्व्हेस्टिगेशन करपाक सपोर्ट केलो आणि जाय ते डॉक्युमेंटेशन घेऊन आमकां उतर दिले की आपण तुमकां ही स्ट्रक्चर रिलीजियस वर्शिप प्लेस पतन बांधून दितलो। त्या दिसाक ही आश्वासन दिली। हे आयकून आम्ही इतली खुशाल जाले आणि हे बिशपा कडेन मिटिंग काबार जाऊन मागीर आम्ही इगोजी कडेन लोकेशनार गेले। इगोजी कडेन लोकेशनार पावतरीक चल जाल्यार एक ह्यूज टेम्पररी स्ट्रक्चर फुल्ली एनक्लोज्ड थिंग रेडी आहा। I, at least personally, I would like to say that today's day, I really feel blessed. I really feel blessed to be working under Arvind Kejriwal. I am feeling blessed to be a part of Aam Aadmi Party. Because when we went and met the Bishop told us that yes, we are happy that it was Arvind Kejriwal ji who followed up 12th July demolish the Lee church. केल्ली कोणे? DDA घातले कोणाचेर? आमच्या अरविंद केजरीवालाचेर, दिल्ली सरकाराचेर। म्हणून ताणे आवाज करूं ना। जेन्ना गोंयांत आयलो तेन्ना केजरीवालान इतलेंच सांगलें, ही वॉज इन गोवा, ही टोल्ड दॅट आय विल लूक इनटू दिस मॅटर। एक आमच्याच गोंयच्या पत्रकारान ताका विचारिल्लें, पूण ताणें रोखडेंच सांगलें, आय विल लूक इनटू दिस मॅटर एंड आय विल गिव जस्टीस टू द चर्च। ही फॉलोड अप विथ द चर्च। तेणे डोल घेवन बोवाळ करूं ना, आपण कितें करता तें सांगूं ना, बट ही केप्ट हिज प्रॉमिस। तर हे पडे हांव मागता BJP आतां आमचे क्रिस्तांव MLA आहा, म्हाका दूख दिसता म्हणपाक, हांवूय क्रिस्तांव MLA आहा, ताणी कांयच करूंक ना। ओन्ली थिंग फॉल्स प्रोपागंडा केलो आणि खुंयच्या तोंडार हांव म्हणटा पळय ते व्हडले गोंयच्या फेस्ताच्या मिसाक मुखायल्या बांकार कशे बसले। सो सामके
दे हॅव टू थिंक अबाउट इट. तेंचे कॉन्शियन्स कितें आहा ते तुका आज टोनी कडेन हांव टोनीक स्पेशल सांगता, टोनी कडेन GMC बाय आमचे गोंयकार वेंडरांक काडले, तांकां तेज्यान जागो दिवंक जायना. थिंग दिल्ली वचून चर्च कितें बांदतलो.